हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे नो बरी, आम्ही आहे सगळी बरी. आणि आता याचे पावन येईल बाबा. आणि आज आमकां लेट झालं, पावस येईल बाय स्वच्छ टायमार, सो लेट झालं. गेट बंद झाली पण मागीर आनी ती अशी ऑफिसां आसा की पावस येईल मग गाडी काडी भायर गाडी काडले मुखार पावली. थिंगा ओद्दी वाटे पावले, चोयल्या गाडयेन पाल पाल म्हणून टर्न मारली, पोतून गाडी घरा हाडली, दवरली. आनी मागीर थिंगसून मागीर स्कूटर घेवन गेली बाबा पावोवपाक. आनी देडीक जाल्यार हाडली, देडीक जाल्यार पाल आहा गाडयेन काड म्हणल्यार ती. सो ती काडूं मेळोना, धांवली खंय ती, पोंदाक गेली खंय पोतून. तेक आतां थिंगा धूत थिंगा व्हरपा बाहेन कशें व्हरतलें, चलोवपाक म्हाका भिरांत दिसता म्हाजेर बी उडकी मारली जाल्यार. तेका धुवपा व्हरपाक पॉसिबल ना. सो आतां ती पोंदाक गेल्या न्हू, मातशें वखदां पोतून वयर येतली म्हणटा डॅडी. सो पोतून मागीर ट्राय करता काडपा. सो तितू टेम म्हाका काडूंक मेळना, गाडी हात लावपा मेळपाना थोडे दीस. कारण हांवें चिंतलेलें आयज हांव वयतलें म्हणून, कुडी देवा नाका आहलोलें आसलें, हांव गेलो थिंगा. तेका लागून तेणें पयलींच ती हें केली, बंद केली. वचोच नाका पालीक गायली गाडयेन. सो ब्रेकफास्ट करता आनी मेळटा तुमकां. आतां चटणी केल्या, आतां करूंक लायली ती काय फ्रेश चटणी करून दिली म्हाका ती ब्रेकफास्टाक. आनी पावांचे 2 वद्द केलो, एक वद्द हातो म्हणलें, वद्दो नाका म्हणलें. मागीर आतां वद्दो खायनाका, आक्को हांव शूट करून जाय. सो गाडयेंतली ती पाल गेली जाल्यार आयज हांव म्हाजें काम करून येता म्हूण चिंत्तालें. तेका लागून हांव न्हेसलोलें सकाळीं बाबा खावचे पयलीं प्रॉपरली न्हेसलोलें, वचून येता म्हणून, हाडटा म्हणून म्हाज्यो वस्तू. सो चोवया. न्हू हांव व्हिडियो चोयतालें, आमी गेलो बाबा गेला आनी म्हाका हांव व्हिडियो चोयना, हांव एडीट केलें गायलें. चड एडिटिंगा भायर हांव बसना, आहा तें म्हाजें रियल कितें शूट केलां तें मागेलें घालो. तितून म्हाका काल वॉट्सॅप मॅसेजीर कोणें घायलें, वॉट्सॅपार मॅसेज घायलें म्हाका. ते बाबान म्हणलां तें बेबीज वील काम काय म्हणून तें नुस्त्या लागून. सो म्हणल्यार तेगे म्हणल्यार तें एकू हाडलां न्हू, तें व्हडलें आहा न्हू नुस्तें, आख्खें व्हडलें न्हू तें. सो तेंगे बेबीज म्हणल्यार गोल्डीज. लास्ट टायम आमकडे गोल्डीज आहलो न्हू, तेगे धाकटे गोल्डीज आनीक हाडटली मम्मा तूं. हांवें म्हणलें ना म्हणलें. सो तेंकां थोड्यांक अशें मिसअंडरस्टँड जाला तो कितें उलयता काय म्हणून. सो बाबा तो म्हाका दिसता आनीक गोल्डीज हाडटले काय म्हणून धाकट्यो. सो तें एकल्यान जातलें आनी तेका हेडपाक कोण ना अशें तेगेलें. कित्याक लास्ट टायम आमी गोल्डीज भरपूर गायलोल्यो न्हू हाडून. सो तेगे तशें आहलोलें. सो तेका थिंगा एक्सप्लेन केलें हांवें. सो आनी कोणाक मिसअंडरस्टँड बी जाला जाल्यार हांव म्हणलें चिंतिलें ह्या ब्लॉगाचेर हांव सांगतलें तेगे मिनींग कितें तें बाबागेलें कितें विचारूंक सोदतालें. तो म्हाका बेबीज म्हणल्यार गोल्डीज, आनीक गोल्डीज हाडटली काय म्हणून धाकटी. ते व्हडले आहा न्हू, सो आनीक धाकटी ते व्हडले आहा ते आनी धाकटी हाडटली काय अशें म्हाका थंय जातालो. सो आनी कोणाक मिसअंडरस्टँड बी जाला जाल्यार तें हांव क्लियर करूं सोदतालें आतां. ओके, आनी मेळटा तुमकां मागीर. सगळ्या जायन साप मोडना म्हाका कितें करपा. आतां मातसो ग्लॅम गर्लाचें शूट केलां. मिट्टू येयलो काय दिसता, मिट्टू आवाज येता. गेलो मातसो येता आनी वयता. गेलो भायर येता म्हणल्यार आयज सारको पावसाय आयज. एडीट करता आनी घालता. 11:15 जालें. आयज वयता अक्षी मातशें हें पार घेवपा जाय, बेगीन वयता. 11:15 जालें, रोखडें जातलें. मेळटा तुमकां मागीर दाखयता. सो जालो आयज गाडी घेवन खंय तरी वचूं मेळना. ती पाल भितू आहा आनी मोदें खंय वाटे हायवे बी म्हाज्या आंगार बी पडलो जाल्यार म्हाजी किलांट्यो आसल्यो थिंगा. तेका लागून हांव वचना. गाडी करून चोयतालें दिश्टी पडटा काय म्हणून. पोंदाक गेलो म्हणटा डॅडी, इंजीन ना. तें वखद हाडून मारता. वयर ग्रावंडार कितें आहा दिसता, आवाज येता. ग्रावंडार ना जाल्यार कॅम्पान खंय तरी आसतलें. कॅम्पान ना जाल्यार बांबोळे ग्रावंडार.
तू पावस मेळला आमकां रेनकोट बाबाच्या इस्कॉलाक पावता पावस येयला सो आतां तुमकां शेअर करता एक हाडलें तें दुदा कंटेनर हाडला एक व्हडलो नेस्लेचो आनी मोबायल हिंग उडोना धरोना पडटा आनी हे हाडलें पॉपकॉर्नाचे 2 सॅशे हाडले नूडल्सां 2 हाडले सगळे 2 हाडले 2 गुड्डे हाडले ओरियो 2 गुड्डे टायगर आणि ते 2 चॉकलेट हाडले चीज बॉल हाडले इतले हाडले दुकान नुस्तीच आनी मेळटा तुमकां मागीर मिट्टू येयला मिट्टू पेड खावपा येयला मिट्टू पेड खावपाची जाणिल्लेच कालसून थंय तांकां मेळटो काय विडियोचेर मेळो ना जाल्यार फायनली मेळ्ळें पेर हाताचो I mean, I don't know. You guys don't have to, but I'm definitely gonna go through it. Okay. Let's see. That looked really creepy. I don't think I'm gonna look at it. Is anyone in here? No, it's echo of little voices, nothing. I mean, the echo of my voice is pretty big. Hello? It's weird. We're sure gonna check the other side of the room. Yeah, of course I know. Let's just check the whole thing that you're down. Jeez. सो गायज हांवें बसलोलें भितर मिट्टूक तुमकां दाखयलां आनी आतां भायर न्हू सारको दिश्टी पडटा म्हाका भायर भितर बसून बिट्टू आनी ते आनी कोण येयले ते तेगे बराबर सो भितरसून क्लिपींग काडटा तुमकां पळया होच आनी तेगे ते बराबर येयले ते दोगांय पेर खाताय आनी थिंगसून ते पिरीसून हे पिरीर येयला म्हाका भितरसून दिश्टी पडपा थंय हांव भितरसून बसून आतां झूम करून क्लिपींग काडा एक वर्सान येयला तो आतां की तो येयला आनी गेला आवाज करून पूण जाग ना आसलोली सकाळ फुडें येता आनी आतां मागीर सांजचो येयलोलो गेलोलो मागीर आयन बी घेवन सो तेन्नाचे सामोसा हाडले पाव हाडले तुका आतां मागीर तुमकां आज जालें 9 आनी हाल्या बाबागे इस्कॉला वर्कशॉप आहा सो ते गेले रेडी कोत्ताय वर्कशॉपाचे सो केलो कितें तरी तुमकां हाल्या फायनल लूक दाखयता आतां बेश्टो लूक दाखयता कसो केलो तो चोय कितें दिसता ते सांगाय कमेंटार बाबाज ऑल्सो दिस इज बाबाज हे बेश्टे तेणी केला हे ते गेले हाल्या हां ओके बाबाज ऑल्सो नायस तेगे कलर बी हाले बाबान कोर स्कॉलान वर्कशॉप ते कलर बी ते हाले सगळे तेणे करपाचे आतां ते सद्या फेना दवरला सुकपाक गामान न्हू फॅबिकॉलान पडटा हाल्या येस एवरीबडी नो दॅट आतां वचून हाडला क्ले हाडला आनी कलर्स हाडले ते म्हाकोडे आहाले वॉटर कलर्स पूण ते नको सुकतले ते बेगीन सुकोत म्हणले
सो टिचरीन सांगलेलें तेच कलर हाडल्या ग्रीन एक आनी येल्लो हाडल्या वायट जावं म्हाका ते वायट मारीत जाल्यार तेजे वयल्यान ग्रीन मारलो न्हू जो बरो उठोन येतलो सो येल्लो मिक्स वायट इल्लो मिक्स करून ग्रीनान मातसो लायट कसो जावपा जाय तकल्यान डोंट वेस्ट वी नीड इट मोर टुमोरो सो मेळटा तुमकां मागीर आनी आयचो ओके आनी आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोत्ताय तुमकां आयचो ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा कमेंट करूंक विसरो नाका मेळटा तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगा टील देन बाय गायज